वाती मुझी नावी मागता थंय हांव तांची मुद्गाता सरसा जी काय मुझी नावी तुमी मागता ती बापात हांव तुमकां मागून धाडटा एका मौनात एका काळजात तुझी नावी सोम्या आमी आयल्या भाव भयणीचे मुखार मेळी जेजू तुजो मातू सांगात भोगता एका मौनात एका काळजात भावचे बोलवी सोम्या आमी आयल्या ह्यो भयणीचे मुखार मेळी जेजू तुजो मातू सांगात भोगता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजूची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू तुमचेय सोबे आसू. क्रिस्ततय मोगाच्या भावां भयणीनो ब्रेस्तर असो दीस बाळोक जेजूच्या पांयांतळे आमी पावल्या आमची मागणी ताच्या पांयांतळ दवरूंक ताचे तावन मोतीक शांती समाधान बेसांवां भलायकी जोडूंक आनी आमची जिणी ताच्या कृपेन बऱ्या तरान जियोंक आमी हांगासर आयल्या आज ह्या घडये आमची मागणी ताचे पांयांतळी दवरया सदां तुमकां मेळटले मागा तुमी घेतल्यात बडया तुमकां उक्तें जातलें सोम्यान आमकां ह्यो बसवण्यो दिल्यात आनी ह्या बसवण्याचेर ओंदून आज आमी आमचे खातीर आनी आज विशेश जावन इस्रायल आनी पॅलेस्टिना मदें चलचें तें झुजो मारेकार हंताक पावलां तें झुजो रावन शांती जावच्या खातीर आमी मागया कितलीशीं आमची मोगाळ भाव भयणी आपल्या पोटाचो ग्रास जोडूंक गेल्ली थंयसर बियान आकंतच्या वातावरणांत आसात आनी आमी तांचे खातीर मागचें गरजेचें आमचें मागणें खंडीत जावनी थंयसर शांती आसा करूंक बोळ दितले आनी आमच्या भावा भयणीक आमच्या गांवच्यांक मात्र न्ही सगळ्या दोनी राष्ट्रांच्या आमी निराप्रदी कोणूच आपणे कारण न्ही जाल्ल्या खातीर कश्टांच्या वळवळच्या भावा भयणीक आमी प्रत्येक तरान आमच्या मागण्याचो आदार दिवया आनी झुजो रावच्या पसत विशेष रितीन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया एक घडीभर आमच्या जिणयेचेर दिश्ट घालया देवान आमकां इतलें बरें केलां देवान आमकां इतलो मोग दाखयला देवान आमची हर एक मागणी वेळा वेळार आयकल्यांत तरी पूण ह्या देवाती हांवें कितें पाटी दिलां म्हज्या मागण्यांत हांवें कितलो भावार्थ सांबाळला हर एक संदर्भ मेळटना हांवें हेरां खातीर कितलें मागलां म्हज्या मागण्यांत कितली तिरासान सांबाळल्या ह्या सवालांक जाप दिवया जर आमकां भोगता आमी देवा मुखार सुकून पडल्या आमच्या भवार्थान दंडडल्या आमी देवाचेर विश्वास दवरून मागूंक ना देवा कडेन आमी बोगसाणें मागया संगता आमी म्हणया हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनाची तोंडां वायट काजारून बरें सोडून हांवें जायती पापां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बेगीन सुद्दां संवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून
आमकां ससनच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumya kakut kakut Sumya kakut kakut Krista kakut kakut Krista kakut kakut Sumya kakut kakut Sumya kakut kakut प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तूं शांती सोर असणार आनी शांती तुका जाय. तुजी वळख म्हळ्यार जिवीत आनी तुजी साकरी म्हळ्यार राजवटकी. तुका प्रार्थना मागतल्यांक सर उपाद्रंतली तूं राख आनी तुजे राखणेर पातयेतल्यांक झुजांतली आनी दुस्मानकांतली वाटाय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. मालाकी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. तुमी म्हजे विशीं कठीण उतरां सांगल्यात म्हणटा सरेस्पोर. तरी तुमी विचारतात तुजे विरोध आमी कितें म्हणलां. तुमी म्हणलां सर्वेस्पोराची सेवा करून कसलोच फायदो ना. ताच्यो आज्ञा पाळून वा दळपरांच्या सरेस्पोरा मुखार खंतीन चलोवन आमकां कितें मेळटा. देखून गरव्यांक आमी आतां सदैव म्हणटा नश्टी मनशां सुपळ जातात. देवाची तीं परिक्षा करतात आनी तांकां कांयच वायट घडना. तेन्ना सर्वेस्पोराची भिरांत धरून आसलेलीं मनशां ह्या विशीं एकामेका लागीं उलोवंक लागलीं आनी सर्वेस्पोरान चीत दिवन तांचें आयकलें. सर्वेस्पोराची भिरांत धरतात आनी ताच्या नांवाक मान दितात. तांचीं नांवां ताच्या दोळ्या मुखार एका उगडासाच्या पुस्तकांत बरयलीं. हांव कार्याक देंवतलों त्या दिसा उलयता तो दळपरांचो सरेस्पोर. ती म्हजे खरीत दायज जातली आनी जशें एक मनीस आपली सेवा करतल्या पुताची दया करता तशें हांव तांची दया करतलो. तेन्ना प्रामाणीक आनी खोट्या मनशां मदें देवाची सेवा करतल्या आनी सेवा करिनासलेल्या मनशां मदें अंतर आसा म्हूण तुमकां नव्यान कळीत जातलें. पळया, जलत्या आकट्याबरी तो दीस येता. सगळीं गर्विश्ट आनी नश्टी मनशां सोरव्या सारकीं जातलीं आनी येवचो आसा तो दीस तांचें मूळ आनी ताळ दवरिनासता तांकां उजान लासतलो म्हणटा दळपरांचो सरेस्पोर. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. देवाचें उतारें. देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस्पोराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस बागी.
सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस बाकी. जो कोण कोट्यांची बूत घेवन नासता, नश्टांच्या वाटेर रावनासता, अधर्म्या संगी बसोनासता. सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात ते नियाळता, तो कोरोस बागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस बाकी. होवाळच्या वळाच्या देगेर रावलेल्या रुखा बरी, असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां केदींच बावानान, हाणे हाती घेतले सोकडी सुफळ जाता. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस बाकी. पूण कोट्यांची संगत अशी न्हय, ते वरार उबोन वेता तसली फूल म्हूण येत. नितिवंत वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पोर जतन घेता, पूण कोटो आपल्या स्वाटांनी नासाक वेता. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस बाकी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस बाकी. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तुझ्या पुताची उतरा आयकोनचे खातीर, आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो, तुमचे सवय आसो. लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, तुमचे मोदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंत्या, आनी तो मोद्यानेर इश्टा सरशी वेता आनी म्हणटा, इश्टा म्हाका 3 उंडे उसणें दी. पयना नासतलो म्हजो एक इश्ट अवचित आमगेर येवन पावला. ताका वाडतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आनी चिंत्या तो तसो इश्ट भितर तावनूच जाप दिवन म्हणटा, म्हाका दोशी नाका, दाराक कीळ घाल जाल्या. म्हजीं भुरगीं म्हज्या पासलेंत न्हिदल्यांत. आतां उठून तुका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना. हांव तुमकां सांगतां, इश्टाक ते पासून उठोन तो कांय दिवंक सोना जाल्यार लज नासता ताणें विसारलेले खातीरपणी तो उरतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. देखून हांव तुमकां सांगतां, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा
तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता आनी सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे मदें कोण बापय आपलो पूत मासली मागीर जाल्यार मासले बदलाक ताका जीव धाड दीत, वतान ती माग जाल्यार विच्चू दीत. खोटें जावन आसुनूय तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गेचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. देवाचें उतर ये वखणी तुका क्रिस्ता. बाळोक जेजू थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, एक ल्हानसो नियाळ आयच्या देवाच्या उतराचेर आमी करया. एक बरयणार आपल्या बुकांत एक ल्हानशी काणी अशी बरयता. एक मनीस ताच्या जाग्यार जायते फळ वस्तूंचे रूख लायता. बरें बरें रूख तो हाडटा आनी त्या जाग्यार तो लायता आनी देवा कडेन तो मागता, देवा हांवें इतले रूख लायल्यात आनी ह्या रुखांक पळय उदक गलीचे देखून तुका जाय तितलो पावस ताका तूं दी. आनी देव कितें करता, ताका जाय तितलो पावस दिता, बरो पावस येता, रूख बरे जातात. आनी इल्ल्या दिसांनी तो परत म्हणटा, देवा पावस मस्त जालो, आतां ह्या रुखांक इल्लें वत गरज आसा, त्या देखून तूं इल्लेशें बरें वत दी म्हज्या ह्या रुखांक. देव ताका जायत म्हणटा, बरें वत दिता. वताक रुखाची पानां बावूंक सुरू जातात इलेलीं. आनी थोड्या दिसांनी परतून तो म्हणटा, देवा हे बळे वताक हे रूख भोंवतात, देखून ताची पानां घट्ट आसाचे, देखून इल्लें बर्फ धाड. ते घट्ट रावतात बर्फांत, देखून इल्लेशें बर्फ धाड म्हूण मागता. देव बर्फ धाडटा आनी ते बर्फ पडिल्लेंच ते सगळे रूख पुरा सगळे मरतात. हें पळयलो वो मनीस शेजारच्या तोटाक वता आनी त्या मनशाच्या तोटाक वताना ताचे रूख बाऱ्या पुरबाय आसा, सकडी बरें आसात. तो म्हणटा, तुजे कितें रूख अशें आसात, तुवें कितें मागलें देवा कडेन? तो म्हणटा, हांवें देवा कडेन कांय पावस दी म्हणूनय मागोवंक ना, वत दी म्हणूनय मागोवंक ना, या बरफ दी म्हणूनय हांवें मागोवंक ना. हांवें म्हळें तितलेंच म्हळें, देवा हांवें हे बरें रूख हांगासर लायल्यात आनी हे तुज्या हातान तुवें रचलेले आनी ताका कितें गरज तें तुका बरें गोत्त आसा. त्या देखून ह्या रुखांक कितें जाय तें तूं दी. आनी देखून देवान म्हज्या रुखांक त्या वेळार कितें जाय तें सगळें दिलां, देखून म्हजे रूख बरे आसात. बाबा भयणीनो, आमी सगळीं मागता, आमचें मागणें मस्तपुटी भविश्या त्या पयल्या मनशा बरें जाता. आमच्या मागण्यांत आमी चिंता, आमकां जड जाणवाय आसा. त्या देखून देवा कडेन आमी मस्त जाणां मागतना आमकां कितें जाय तें मागता. म्हाका तें जाय, म्हाका हें जाय,
म्हाका आज थंय वचचें, म्हाका आज देखून ताका गरज भलायकी जाय, पयशे जाय, भुरग्यांक शिकपाक जाय, आनी म्हज्या पुताक थंय एक सीट मेळचें, म्हज्या धुयेक थंय सीट मेळचें, म्हाका म्हज्या धुये बरी सैरेक मेळचें, म्हज्या पुताक बैलाक आमी आमची मागणी आमी देवा कडेन मल्टिप्लाय करूनच वेता. कोणाची जाणवाय? आमची जाणवाय, देवाची न्हय. आमी आमचेंच विशांत देवा कडेन सांगता. पूण देवाचें उतर आज कितें सांगता आमकां? आमकां रचतलो एक देव आसा आनी त्या देवाक रचतना आमच्या वरणी चड जाणवाय ती देवाक आसा. कित्याक देव सर्व जाणार हें आमकां दोतोरनीत ल्हान आसतनाच शिकयलां. भावार्थाचें आमची सत मानता ह्या भावार्थाचें विधान मागणें आशिल्लें, त्या मागण्यांत आमकां ल्हान आसतनाच शिकयलां देव सर्व जाणार म्हणून. देखून ताणें रचतल्या हर एका वस्तू कितें जायचें, ताचे रचनेची गरज कितें तें सकट देव जाणा. आनी त्या देखून देवाचें उतर आज आमकां सांगता, मनशा तुवें मागता आसतना तुजी जाणवाय वापरिनाका. देवाक सर्व जाणवाय आसा. देखून तूं मागणें करतना इतलेंच माग, तुजें जिवीत देवाक समर्पी आनी देवा तुजी खुशी जावन माग. आमच्या बाबाचें मागणें जेजून शिकयता आसतना हेंच आमकां शिकयलां. देखून भावा भयणीनो, आमच्या मागण्यांत एक प्रमुख वांटो जावन आसा. आमी मानून घेतायतलें एक सत, देव आमचो रचणार आनी तो सर्व जाणा. जर आमी थोड्यो संगती आमी जिविताचेर दिश्ट घालूंक जाल्यार, ह्या पवित्र पुस्तकांत वचोंक जाल्यार हें आमकां सहज समजता. पयल्या सुवातेर हांगासर तुमी सदांच आवय बापूय आसात आनी जर एक सवाल हांव विचारूं तुमकां, बाये या मामा अंकल, तुज्या भुरग्यांक तुवें कशें व्हड केल्लें? तुज्या भुरग्यांक तुवें जल्मल्ल्या घडयेतावन कशें व्हड केल्लें? जर हांव एका भयणीक विचारतां, बाये तुज्या भुरग्यान रडतना त्या भुरग्यान कितें सांगलें तुका समजल्लें गे? त्या भुरग्यान कितें सांगलें गे? म्हाका हें जाय, म्हाका तें जाय. हांव चिंता सकट आवयो तुमी सांगतल्यात, ना फादर, म्हज्या भुरग्यान ताका उलोवंक येनातलें, ताका सांगूंक कळनातलें, तें रडतालें मात्र. आनी त्या घडये म्हाका समजतालें म्हज्या भुरग्याक कितें जाय म्हणून. आनी त्या देखून हांवें सकट ताका जाय कितें जाय जाल्लें ताची गरज समजोन दिलां. तुमी हांगासर जायते बापूय आसात, भायल्या गांव घोळोवंक गेल्यात तुमी न्ही गे. कित्या खातीर? तुमच्या भुरग्यांनी तुमचे कडेन विचारलें गे ल्हान बाळशें आसतना ह्या दांडवायक येता पर्यंत, डाडा म्हाका इतलें शिकयचें, म्हाका डॉक्टर जायचें, म्हाका इंजिनियर जायचें, म्हाका तें जायचें सांगिल्लें गे. भुरग्यांनी सांगूंक ना. तुमकां गुत्त आसलें तुमच्या भुरग्यांक कितें जायचें म्हणून. त्या देखून तुमी गल्फाक गेल्यात, या भायल्या गांव गेल्यात, या कितेंय बिजनेस सुरू केला आनी तुमी पयशे जोडल्यात आनी ते पयशे भुरग्यां खातीर दवरल्यात न्ही गे. कित्याक म्हळ्यार तुमकां भुरग्यांची गरज तुमकां समजता. त्या देखून आवय आनी बापूय भुरग्यांक कितें जाय म्हूण समजतात. तर भावा भयणीनो, जर म्हजे तसल्या आनी तुमचे तसल्या मनशांनी, अस्गत मनशांनी इतली जाणवाय आमच्या भुरग्यां खातीर वापरल्या जाल्यार, ह्या मुखल्या भविश्या खातीर वापरल्या जाल्यार, देव आमकां रचतलो, आमचे विशयान चिंतलोलो, करोड करोड लोकां मदें आमकां विशेष रितीन मिसळून काण मिसतलो. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत सांगले बरी, तुज्या आवयच्या गर्भांत जल्मचे ती हांव तुका जाणासतो म्हणलो देव, म्हज्या आनी तुमच्यो गरजो जाणा जायना गे. ताका गुत्त ना गे आमकां कितें जायचें म्हणून. देखून आमी कित्याक खंत करची? आमी पळयता देव आमचो रचणार, ताका सकट गोत्त आसा. आमी जॉब पत्रिकाच्या पुस्तकांत पळयता 3रो अध्याय वाक्य 30 आनी 8, वाद्याय 30 आनी 8 वाक्य 25 20 आनी 7. निर्जन प्रदेशांचेर
लोक वस्ती करून त्या अरण्यांचेर पावस धाडूंक पाड पडलेले सुके भुंयची तान बगोवन तिचेर तण वाडोवंक शिरांदरेच्या पावसाक वाळ करून दिल्लो आनी गरजता त्या गडगड्याक वाड करून दिल्ली कोणे? देव जॉब पत्रियार्काक सवाल विचारता. तशेंच पावसाक बापय आसा गे, आमकां आवय बापय आसात, पावसा बापय आसा गे. देवाच्या तेंब्याक कोणें जल्म दिल्लो? आकाशाच्या हिमाची आवय कोण? पळया कितली अपुरबायची सवालां जोब पत्रियार्काच्या पुस्तकान. आनी ही सवालां खंत करच्या आवय बापयक या आमकां भावां भयणीक आज देव विचारता. आमी विचारता फाल्यांची खंत काडटा हांव, परवांची खंत काडटा हांव, देवा कडेन आमी तें कडेन मागता हांव, पूण देवाक हें समजना गे. खंडीत समजता देखून देवाचें उतर सकट सांगता, स्पश्ट सांगता. इतलें जर जाणा आसल्या देवाक तुजी आनी म्हजी गरज ताका समजता आनी आमकां जाय आसलें सकट वेळा वेळार ताच्याच वाटेन तो आमकां दिता. माते वचो वांजेल आमी पळोवन जाल्यार अध्याय 6 वाक्य 25 वाक्य जावन देवाचें उतर सांगता. तुमच्या जिवाक कितें खावचें, कितें जेवचें, या कितें तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगुरचें म्हूण लेखा उरतो हुस्को तुमकां नाका. तुमी देवाचें रास सोदा, उरलें पुरो तुमकां मेळटलें म्हणटा देवाचें उतर. पूण आमी खंत करची कित्याक? देवाक सकट संगती गोत्त आसात. ते देखून भावा भयणीनो, आमी देव जर तर त्या अंतराळाच्या सुकण्या बसता पळया, सकाळीं उठून भायर बसा. ते पारवे, ती सुकणी, ते कावळे, ती ताणें ओट्टो करून दवरला गे. तांची बँक डेपॉझीट आसा गे, या तांचें गोडावन आसा गे, तांचें किचन आसा गे, तांचें स्टोर रूम आसा गे, तांचें लॉकर आसा गे, कांय ना. कितें दिसभर तें मेळटा तीं खातात, तांचें पोट भरता, देव तांकां पोसता. तर जर तर शेतांतलीं काठ फुलां वरत्या रंगान देव सबयता, तर कितल्या तरान देव तुमकां सबोवचोना. आमचें जिवीत कशें करीचें, कशें रंगाळ जायचें, कशें सुकाळ जायचें, कशें भलायके उंदेचें, सकट देवाक गोत्त आसा. त्या देखून आज मागणें करतना हो वांटो आमी पयलें उडास दवरीचें. देवा कडेन आमी तें दी, हें दी म्हणून आमी मागचें इल्लेशें उणें करीचें. आनी देवा तुजी खुशी जावं, म्हाका कितें गरज आसा तूं जाणाय, तुका देखून तूं कितें तुजी खुशी आसा कर म्हणलें आमी देवा कडेन मागचें. दुसरो वांटो तर आमी मागचें कित्याक? बरें कुटाम आमी जाणा भाव भयणीनो, आमी मागणें करचें कित्याक? ते विशय आमी समजून घेवया. आमी एक कुटाम न्ही गी घरा, सदांय आमी कित्याक एकामेकाक उलोवंक बसता. म्हाका ल्हान आसतना उडास आसा, आमगेर रातीक जेवून जाल्या उपरांत, रातीचें जेवण जाल्या उपरांत आमी भायर बसच्यांतलें. आमचो बाब ती मेटा कडेन बसतलो, आमी थोडे न्ही जलांत बसचें आसलें. माय ती भायरून ती आनी एका बागलाडे बसतली आनी आमी सक्कडी भाव बीन आमी वचून भायर उलोवचें आसलें. आमी थोड्यो गजाली आमी वांटून घेताले. दिसार तें जालें, कितें जालें वांटून घेतालें. तांचो एक संतोश आसलो. पळया आमी एकामेकाक उलयता न्ही गे, सूख दूख उलयता. भाव भयणीनो, देव आमचो बाप आनी ह्या बापा कडेन आमी उलयचें. आमी भुरग्यांनी देवा कडेन उलोवचें. देखून मागणें म्हळ्यार आमी तें दी हें दी म्हूण मागचें न्ही, जिवीत वांटून काणी येवचें. आमचो दिसभर तो रिपोर्ट जावंक पुरो देवा कडेन दिवचो, देवाक आयकुचें, देवा कडेन उलोवचें. देव उलयता आमचे कडेन, आमी आयकूंक शिकचें. आमच्या पापसाहेबान परस सिनोद सभे वेळेर सांगलां, वी शूड बी द लिसनींग चर्च म्हणून. देवाचो ताळो साद्या मनशा मारीपात येता, लायका मारीपात येता. देखून आमी ह्या जगांनी आनी लायका सकणांनी एकामेक आमी आयकूंक शिकचें. लिसनींग चर्च म्हणटा आमी. देखून मागण्यांत हें गरज आमी आयकूंक शिकचें. आमी देवा कडेन मागल्यारच पावना, आमचो ताळोच आयकल्यार पावना. आमी इल्लें उलयल्यार पुरो, उरलें आमी देवा कडेन आयकचें.
देव आमचे लागीं कितें उलयता, देव आमकां खंयच्यो संगती कळीत करता, देव आमच्या मोतीन देवाचो ताळो डायरेक्ट आयकना, पूण तूं मागण्याक बसताय, मावूनपणी बसताय, तुज्या मोतीन थोडे फ्लॅश येतात, देव तुज्या मोतीन त्यो घालता, कित्याक तूं देवाचो पूत, देवाची तूं आमी देवाची भुरगीं न्ही गी, देव आमचे कडेन उलयता विविध रितीने, आनी त्या देखून आमी आयकूंक शिकचे. देखून ॲडम क्लार्क म्हणले बरयणार सांगता, प्रेयर रिक्वायर्स मोर ऑफ द हार्ट दॅन दॅट ऑफ द टंग. आमची जीभ सड्ड आमी यूज करचे म्हणून ना. तो म्हणटा प्रेयर रिक्वायर्स मोर ऑफ द हार्ट, काळीज, दॅन दॅट ऑफ द टंग. आमचे जिबे केल्लें उणें काम दिजे, काळजा केल्लें चड काम दिजे, देवाक आयकोवचें, देवा लागीं बोगणां वांटून घेवची. देखून आमी देवा लागीं बोगणां वांटून घेवंक शिकया, तें गरजेचें. हांवें जर भावा भयण्या तूं उदाहरण दिवचें जाल्यार भुरगीं आसात हांगा, स्टुडंट जातात, शिकोवंक येतात गे, शिकोवंक येताय जाल्यार तूं कशें शिकताय, कशें जालें तुजें पुरा देवा कडेन माग, आवय कडेन सांगताय तशेंच देवा कडेन माग. तुका इल्लें कश्ट जाता, देवा कडेन सांग, देवा म्हाका कश्ट जाता, तें लेसन समजूंक तूं शकना, देवा कडेन उसार, देवा कडेन मागचें म्हणना, तुका देवाक उत्ता कितें दिचें म्हणून, पूण देवा कडेन वांटून घेवचें. शेअर युअर लायफ वीथ गॉड, शेअर युअर फिलिंग्स वीथ गॉड, दॅट इज इम्पॉर्टंट. देखून तें गरजेचें. देखून तें आमकां तूं हें घर बांदताय, तूं घर बांदताय, देवा कडेन वचून उलय, देवा कडेन सांग, देवा हांवें हें घर बांदचें म्हूण चिंतलां, एक 5 सेंट जागो काण गेला आनी त्या इंजिनियराक म्हणटा अशें अशें बांदचें, इतलें लोन काडचें, इतले पयशांची अशी मांडावळ केल्या, वचून देवा कडेन सांग, शेअर. इज युअर फादर, तो आमचो बापूय, ताजे कडेन माग, सांग. देखून कुटुंबा खातीर, फुडारा खातीर तूं कांय कितें करताय, तुज्या कुटुंबाचें आलोचन सांग देवा कडेन. शेअर युअर फॅमिलीची कितें आसा सगळें वांग जावं पुरो. तुका इल्लेंशें घरा इल्लें टेंशन जाता, बायले कडेन झगडें जाता, या घोवा कडेन वचून देवा कडेन सांग, म्हजी बायल इल्लीशी अपसेट जाता, थोडी पटी देवा गुत्तू ना, हांव अपसेट जाता, तें करतना पूण शेअर कर देवा कडेन. दॅट इज प्रेयर. तें मागणें तुजें बर्डन हाडू जाता, देव तुजे कडेन उलयता, तांचे कश्ट हाडू जातात, मत हाडू जाता, तें आमकां गरज. उरलें देव कितें दिचें म्हणलें देव दिता. देखून इज द शेअरिंग, प्रेयर इज द रियल शेअरिंग. देखून भाव भयणीनो, आमी देवा कडेन जिवीत वांटून शिकया. सो आनी अकरेचें, देव म्हूण मागण्याक आमकां आपल्याच रितीन जाप दिता. आमी मस्तुतान एक्सपेक्ट करता, हांवें मागलें म्हाका मेळाचें, 9 3 जाली, 4 जाली, 9 जाली, मेळ्ळें गी म्हाका. देव 9 जाल्ले आसतना दिचें म्हणना, 2 9 1 9 दिवंक पुरो, ह्या तुजें 9 जावन 6 म्हयन्यांनी दिवंक पुरो, तें देवाक गोत आसा. भुरग्यांक वोकाद दिचें केदाळ म्हणून कितें, भुरग्यांक वोकाद दिचें केदाळ चॉकलेट दिचें म्हणलें, आवय भुरगें विचारता, मम्मी चॉकलेट दी मम्मी म्हाका, आय वॉन्ट अ चॉकलेट, मम्मा गिव मी, हट करता, दिता ते तुमी. भुरग्यां पडकाणी आसा, भुरग्यां शेळ जाल्यार आयस्क्रीम दिता ते ना, आवय गोत्ता तुमकां, तुमी ती गोत्ता, आय वॉन्ट गिव. जर देवा गोत्ता केदाळ दिचें म्हणून. देखून गॉड गिव्स आन्सर द प्रेयर इन हीज ओन वे, ताच्याच रितीन आमकां देव दिता. देखून आजच्या शुभ वार्तेन जेजू सांगता, तुमी मागा मेळटलें, केदाळा मनीस सारे नाकात. देवान 3 गॅरंटी, सरकारान आमकां 5 गॅरंटी दिल्या, कर्नाटक सरकारान. देवान 3 गॅरंटी, मागा तुमकां आनी सोदा तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्तें जातलें. 3 गॅरंटी दिला, इनफ. उरलें पुरो देव करता. देखून आमी देवा कडेन मागचें, देवा कडेन सोदून वयचें, आनी आमी आमकां दितें पुरो आमच्यो त्यो गॅरंटी. देखून भाव भयणीनो, आज जेजून शुभ वार्तेन सांगलें आमकां उडा आसता वरी आमी. देखून देव आपल्याच रितीन आमकां जाप दिता. देखून आमी मात्र देवा कडेन वचचें, तें गरज. देखून आमी देव पुरा दिता म्हणून हांवें म्हज्या घट्ट बेड्डार गोत्त सस्त न्हिदल्यार जायना. नो, देवा कडेन उलोवचो वेळ देवाक उलोवंक दी, देवाच्या संगतपणाचो वेळ सांग दी, मिसाचो वेळ मिसाक दी, आनी तशेंच आमी तें गरजेचें. देखून मागणें कर. देखून जेजून म्हळें तुमकां सोदा तुमकां मेळटलें, मागा तुमी घेतलात, आनी बडया तुमकां उक्तें जातलें.
देखो न्हू आमी मागचे एकलो पोंडांत पडला म्हण चिंत्या पोंडांत पडला म्हणून वयर एकलो वयर येता हात दिता हांव तो पोंडांत हांव वगत विजेतल्या घातले ते ताणें हात दिल्या म्हजो हात हांवें वयर दिला तो हात दिवन उखलता वैगी नाल्यार जायना देखून तुवें हात दिवचे देव तुका हात दिता देव तुका हात दिता बचाव करूंक देव तुका कितें हात दिता देव तुवें तुजो हात देवाक दिवचे देर शूड बी कॉपरेशन देखून देवाक हाताक हात मागण्याक मागणें उतराक उतर पळय देवा तें आमचो संबंद हो देखून तशें केल्ल्या वेळार मात्र देव तुका बचाव करूंक शकता आनी देव आमकां जाय तें दिता भाव भयणीनो मस्त जिवितांतलीं गणितां ह्यो संगती आमकां ह्यो उगडाप हें करतात देखून चार्ल्स एच स्पर्जन म्हणलो एक बरयणार सांगता वेन एवर गॉड intervenes to do a great work he sets his people to pray आनी एक म्हणटा आमकां गरजेचो देव आमकां दिता पूण आमी कितें करीचें आमी देवा कडेन मागचें देखून कोणगी मनशां मागतात तुजे खातीर आनी देव तुका दिता बारीक गरजेचें देखून आमी विनवणेचें मागणें आज आमी विशेष रीत पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आसा आज आमी इस्रायलच्या लोकां खातीर मागोंक आसा ह्या झूज रावचे खातीर मागोंक आसा हें आमचें मागणें गरजेचें देव दिता पूण आमी तांचे खातीर मागोंक आसा कित्याक म्हळ्यार देवाची रीत ती मनशां मारीपात देव आमकां बरें करता देव आमचें मागणें आयकता आनी आमची मागणी तो आपलें बरेंपण तो तांचे पासो दिता तर बाबा भयणीनो आमी सकड ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमची मागणी देवा थंय उबारया उंडो आनी वायन आतां भेटोवंक येता आसतना तुमची मागणी देवा थंय भेटया उरलें सकड देवाक सोडा देव तुमकां कितें जाय तें सगळें करतलो सरसलेली पृथ्वीची देवी आठवून आयल्या भेटून वेळी वावला निवसना संगीची अर्पिता तुका भक्ती पोली गुवासो उंडो अर्पिता वाकासुरो समर्पिता भावद क्रिस्ताच्या कुडी रक्तांत मागता बापा कालते पोणिया गुवासो उंडो अर्पिता धाकासुरो समर्पिता बदल क्रिस्ताच्या उडी रक्तांत मागता बापा कालते पोना म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सरपद वेदार देव बापाक मानतो तसलें जावं म्हण मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्वर मानून घेवं दयाळ बापा तुजो पूत आमची शांती ताणें आपल्या रक्तान आमचो द्वेश काडून उडयलो म्हणून उडास कर आमचे दळदीर आनी निर्भागपळे मनशाचो तूं मोग करताय तर तुज्या पुताच्या ह्या बलिदाना वरवीं आमकां शांती आनी स्वस्ती दी तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन सर्वेस्पर तुमची सवय आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्वर पवित्र बापा सर पदवेदर आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सत जेजो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या बुदा वरवीं मनशाक तुवें रचलें
ताचे सुरवे नव्यान आमकां तुज्या सारकीची केली. ह्या खातीर सगळे रस्त्यान दान करता तुजी सेवा. प्रितमेचेर तुका वाकणता तरेन मेळ्ळेली तुजी परजा. सरकारे काकाळजान तुका दिन वाजता तुज्या संत भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देव तुका भक्ता संगती निरंतर मी तुजी स्तुती गायता. Puvit, 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 Dilbarasu servis purtu, Sergani sosar burla, Tuja voi papa, Buserki tuka jai Tuka jai service porate navi Yeta taka jai Sergi tuka jai Sergi tuka jai बाप्पा करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसतो समर्पणची. तेचपरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बावार तसो गोड परगटोया. सुमया जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता. तुझे जीवन पण आम्ही करता. तुझ्या येण्या सुमया जेजू आम्ही त्रेता. तुझ्या येण्या सुमया जेजू आम्ही त्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतनाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतेला आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेश्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमचे भगवंत बापा, पिठो पॉल आमचे गवळी बापा आनी सगळे यादकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर.
तांकां आनी तुजी इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर जळीत मुखार म्हण पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मुर्गे देवाचे माये संगती भाग्यवंत तुदे तिसो पती भाग्यवंत धर्म दुता आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सत्पदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. जेजून आमकां ताच्या बापा कडेन मागोवंक शिकयलां आनी ते आस जेजून शिकयल्या त्या उतरांनी आमी सक्कड सांगता मेळोन जेजून आमी सर्गींच्या बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पदकां भोगोसूं आनी आमकां ताळमेळ पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां तूं दी. सर्गींचें भाग आनी आमचे सुरवंदर जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान त्रिकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. कितें पुतळी महिमा तुजी ससनाक. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र म्हज्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकां आमी शांती दिवया. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जेजू देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ओ जावन आसा जेजू ह्या संवसारांत शांती हाडना इल्लो शेळयेच्या जिवनांत भाग घेवंक आनी सगळ्या संवसारांत शांती खातीर मागोवंक आनी एकामेका शांतीन जिवंक आपयलेली हांव आनी तुमी जावन आसा सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या उतरानच भलायकी मेळटली. मुखार शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभची जीव. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये.
तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू आमच्या पोसणारा लाभची जीवदातारा. आमच्या काळजानीक पिडा पाटय सांगात आमच्या पैना सेवे स्पिरितान आमकां भर पावय दयेन सदां मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवूंदारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभची जीवदातारा. मुगाळा जेजू, तूं आमच्या काळजांत आजार आसाय. जो कोण मागता तो घेता म्हूण आमकां तूं सांगताय. सुमया, आमची काळजां तूं मोगान भर. आमकां तुजे बेसांव तूं घाल. तुजे विने कितेंच ह्या संवसारांत वा आमच्या कुटुंबांत ती जायना. तुजो मोग अपरिमीत. एक हिंदी भजन आमी गवया. तूं विशाल है, तूं महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है. तू विशाल है, तू महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है. तू विशाल है, तू महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है. तू विशाल है. तेरे गीत गाए जो भाव से, उसे ताम कर अनुभाव से. तू करे उस पे दया, तू करे उस पे दया. तू दयालु है, तू सुजान है. तू विशाल है,
तू महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है। तू विशाल है, तू महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है। तू विशाल है। कोई भूल हो तो क्षमा करो, मेरे आंसुओं को जमा करो। पास मेरे वेदना, पास मेरे वेदना, तू ही सांस है, तू ही प्राण है। तू विशाल है, तू महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है। तू विशाल है, तू महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है। तू विशाल है। प्रार्थूया. बोधयाळ बापा, मनशाच्या काळजाक गटाय दिता त्या हुंड्यान आमी ददुशी जाल्या. जुदाचे हाल आनी देसवाट आमचे तन पयस कर आनी तुजे मोगाचे आनी नितीचे कायदे तिरायन पाळूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर्व पदवेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दय करून बसा. बोलून बणिनो तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायचो दीस मागता. गुड मॉर्निंग. आयचो आख्खो दीस हांगासर सलची 7-9 मिसां आनी नोवेनां आमी इस्रायल आनी पॅलेस्तीन मदें शांती स्थापन जावचे खातीर भेटयल्यान. आनी आतां मिसा उपरांत ह्याच तेसावांक एक विशेष आराधन आसतलें. फादर एंड्रू तें आराधन चलोवन व्हरतले. आमकां कळीत आसा ह्या झुजा वरवीं येदोळूचो हजाराच्या की चड लोक मेला आनी हजारांनी लोक घायेला. आनी आमच्या कुटुंबाची आमच्या गांवाची जायतीं जाणां थंयसर कामाक आसात. थोडीं म्हणटात आमकां कांय जावना तें बॉर्डरार म्हणून. पूण कितेंय जावं दी, झुजू एक बरें वातावरण न्ही. त्या देखून आमचे भाव खंडीत जावन आमचे भयणी आमच्या मागण्याक आशेतात. कोणाकय कितेंय जावं दी, पूण झुजेक बरें वातावरण न्ही. मरण, पिडा, कश्ट हें आमचे तावन पयस वचोंक जाय. प्रत्येक जावन ह्या एका कारणा निमती उपजल्लें. त्या देखून आमी हांगासर तांचे पासत शांती पासत मागता. तुमी तुमच्या तेरसा वेळार ह्या एका तेसां पासत मागोंक उडास दवरचो. आनी ह्या आयच्या ह्या मिसाक आमचे संगी आसात मनदेक बाब एंड्रू डिसोजा, बजाल फिरगजेचे विगाळ. तांची वळख हांवें करून दिवचें म्हूण ना तुमकां, कित्याक ते तुमकां सगळ्यांक वळखीचे, मात्र न्ही ह्या पुणशेताकी वळखीचे आनी मोगाचे. ते बजाल फिरगजेचे विगार जावन आसल्यारय दैवीक अमृत म्हणचें एक म्हयन्याळें ते परगट करते आसात जायत्या वर्सां तावन. मात्र न्ही ह्या पवित्र जाग्यांक इस्रायल तशेंच हेर जाग्यांक यात्रेक पयलीं ते मांडून हाडटात. आनी तांकां इस्रायला विशीं थंयच्या परिस्थिती विशीं आमच्याकी चड माहेत आसा. मोगाळ फादर एंड्रू ह्या दिसा आमचे संगी आसून
हे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्याक मात्र न्ही देवाच्या उतराचेर अपुरबायसो नियाळ दिल्ल्याक आनी मुखलें आराधन तुमी चलोवन व्हरतल्यात ह्या सर्व तुमच्या सेवेक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी बाळूक जेजूची मिसनार आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. थँक्यू फादर. हेर थोड्यो कळोवण्यो. ह्या हप्त्यांत लितुर्जी अशी आसा. सोमारा दीस आमी भाग्यवंत अगस्टीन तेवरा परंबिल हाचें स्मरण आचरण करता. तो केरळाचो एकलो भाग्यवंत. आनी मंगळारा दीस अंत्योकाचो सा इनास आनी बुधवारा दीस सा लूक वांजेलिस्त हाचें फेस्त आमी आचरण करता. ह्या पुणशेतांत लूक खंयसर आसा म्हूण सांगशात गे तुमी? वांजेलिस्त लूक पोर हांवें एक फावटी सांगलें. हो थंय आसा तो बागलावेर आसा. लुकाचो संकेत थंयसर पिंत्रायला. भोवनोनी भयणीनो, येदळूच तुमकां कळयल्ले प्रमाणे ऑक्टोबराच्या 23 तावन 25 तारखे म्हणसर ओएसीस 2023 ह्या नांवा खाल हांगासर एक रेतीर चलता. ओएसीस म्हळ्यार कालें कळयता गे? मरुभुमींत उदकाचो एक बुळबुळो. मरुभुमींत खंय उदक आसना, जर खंय सरी उदक आसा जाल्यार ताका ओएसीस म्हणटा. आतां ह्या रेतीरेक कित्याक हें नांव दिलां गे म्हळ्यार थानेरल्या आत्म्याक कुरपेची झर ही रेतीर जावंक पावतली. आनी ही रेतीर कर्मेलीत याजक आनी ब्रदर प्रकाश डिसोजा मांडून हाडटात. सांपावलून रोमागरांक बरयलेल्या पत्राचेर ही रेतीर मांडून हाडल्या. होमवर्क तुमकां दिल्लें. रोमागरांक बरयलेल्या पत्रांतले 16 अध्याय वाचून रेतीरेक रेडी जावं. हांव चिंता तुमी वाचूंक सुरू केलां म्हूण. आनी तुमकां कुमोक करून आमी आमच्या पुणशेताच्या यूट्यूब चॅनलाचेर कार्मेल किरण मिडिया ताचें नांव आसा, थंयसर हर एका दिसा एक एक अध्याय आमी थंयसर टॅलिकास्ट करता. आतां केवल अध्याय वाचलो जाल्यार ताचो अर्थ समजून घेवंक थोडे फावटी कश्ट. त्या देखून मोठ्यान ताचो विवर दिवन तुमकां समजूचे भशेन आमी थंयसर दिता. त्या देखून तुमी कार्मेल किरण मिडिया ह्या यूट्यूब चॅनलाक वचून थंयसर हे अध्याय वाचयेत, आयकवेत वा पळोवयेत आनी अशें तुमी तयारी करची. आतां ह्या रितीरेक सुमार 10,000 लोक हांगासर कुडचोंचेर आसा. सगळ्या गुड्याक चेअरां घालूंक आसात. माटो घालूंक येदोळचो सुरू केला आनी हेर जायतो खर्च आसा. खंडी जावन तुमी तुमचो कुमके हात दितेल्यात म्हणून आमी बरवसता. कोणाक वरवे रुपार कुमोक करूंक जाय, कोणाक पयशे रुपार कुमोक करूंक जाय, तुमी आमकां संपर्क करचो. आतां नोवेनाचो पयलो दीस आयुध पुजेचो दीस. सडताव जावन कातोलिकां तांची वाहनां हांगासर बेंजार करूंक हाडटात. आतां गुडोबोर कदेलां घालूंक आसा जाल्ल्यान हांगासर वाहनांक अवकाश आसचो ना. त्या देखून दये करून तुमची वेहिकलां आयतारा दिसा हाडलीं जाल्यार आमी ती बेंजार करतले. भोवनोनी भयणीनो, नामान बाळूक जेजू हाचो अंको परगट जाला आनी विशय आसा आजापां एक हिलिंगी वा फिलिंगी म्हूण. आजापां निजाकी आजापांगी वा ती मोतीची बोगणांगी म्हूण. तो अंको येदोळसो तुमच्या घरांनी पावला. कोणाक जाय तो थंयसर बायसर मेळटा. ब्रदर प्रकाशाची तांतूं एक संदर्शन आसा. आनी हिंस मॅगझीन ह्या म्हयन्यांत एक स्पर्धो मांडून हाडटा. हो स्पर्धो 3 हंतांनी चलता. नर्सरी तावन 2 क्लासी म्हणसर आमी पिंतूर दितेले. त्या पिंतुराक भुरग्यांनी कलर घाल्यार जालें. दुसरें 3रे तावन 5वी क्लास म्हणसर बाळूक जेजूचें पिंतूर सोडोवंक. 3रें 9वे तावन 10वे क्लासी म्हणसर कुटुंबांत मोबायलाचो देंवसार म्हणजे कुटुंबांत मोबायल लेखावरणी चडीत यूज करचे मुखांतर कसलो पाड परिणाम पडटा गे म्हणून तें पिंत्रायचें. ऑक्टोबराच्या 20 आनी 1 तारखेर म्हणजे रेतीरेच्या पयलींच्या सोनवारा हांगासर सांजेच्या 4 वरार तो स्पर्धो चलता. ड्रॉईंग करूंक कितें वस्तू जाय भुरग्यांनी हाडून येवचें. ड्रॉईंग शीट आमी दितेले. आयच्या मिसा उपरांत वांच्या तणपिवानाक दान दिलां. आनोरा आनी लूक रस्किना जल्मदिवस संभ्रमचे संदर्भी तांच्या कुटुंबाच्यांनी
गुरुपूर काही काम बतावन जर तुम्ही आसात जाल्यार मुखार येवन वात स्विकार करचे. आनोरा आनी लुकरस केना. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर दिंबी घालया. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नो मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सुमे जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो तर तराच्या दिसांनी मनशांत पावलो पिडा गुडकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेनेरान शिकेलो जेजू मेस्ती म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्रपणांत मनशांच्या तांच्या सर दिसांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळग म्हणटा कितले चड तूं म्हाका मान करता तितले चड हांव तुमकां आशिर्वाद दिता. आतां आमी प्रत्येक जावन इस्रायल आनी पॅलेस्तीन देशा पासून आमी मागुया. जायतो जण कश्ट जाता, जायतो जण गायला, जायतो जण मरण पावला, तांच्या पासून आमी मागुया. आनी देशाच्या फुडाऱ्यांनी राजकीय फुडाऱ्यांनी शांतिकेचो वाटो सोदूंक तांकां देव आदार दी म्हूण आमी ह्या नोवेना वेळार आमी मागया. तशेंच आमचे सर गरजो बाळका जेजू मुखार आमी दवरया. सांगाता म्हणया हे भगेवन जेजू बाळका तुजी सर पदवी आज्या पतारान उक्तो बी केल्ली आसता. तुजो हात बेसावन दिवंक उखलो आसता. तुका पातेन उलो मारतल्यार सगळ्यां दायन नायक आनी तुज्या बेसावनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं, तुजें राज समकाय, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. सोदीस पडतो ग्राफ आग आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बोक्षिताव तशें आमची बातकां मोगोस आनी आमकां कारणीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमां बरे कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगता सुऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जे कुशीचें जेजू. सगळ्यो ती मरये देवा ते माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडये. आमीन. आनी देव सुपूत मनीस जालो ते मदीं जियेलो आनी देव सुपूत मनीस जालो आमच्या मदें जियेलो आनी देव सुपूत मनीस जालो. आमच्या मदें जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तशी आदी तशी आतां आनी सदां फरोत. आमीन. जेजू बाळका आमचे बेसांग आनी आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तशी आदी तशी आतां आनी सदां फरोत. आमीन. जेजू बाळका आमचे बेसांग आनी आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तशी आदी तशी आतां आनी सदां फरोत. आमीन. जेजू बाळका आमचे बेसांग आनी आमचे मागणे. जेजू बाळका मागणे सांगता म्हणया हे आच्या बाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एका पुलची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार आमी सर पडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोदीन बरयले मोवळ काळीस आमची मागणी स्वीकारसून दी आनी इतल्या आत्रेगण मागची कृपा आमकां दिवन दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी रासपण तुजी कुमोक आनी सवण आमकां दान. बापा आनी पवित्र आत्म्याक सांगता तुका वर्णन सदां फरोत. आमीन. बाळका जेजून केल्ल्या सर आजापांक आमी अर्गां दिवन सांगता म्हणया हे बो उदार बाळोक जेजू तुज्या मुखार आमी सर पडून तुवें आमकां दया केल्ल्या त्या उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयिल्ल्या. तुजे काकुळते आमी वनितेल्या. तूं जावन आसो आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातेली तुजेर आमी दवरता. तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सग लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दी. तुजी कळान दैवीक मदत सोडूं दी. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमीन. आशिर्वाद थकली आमी बागोवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावूंक आनी तुमचें संरक्षण करूंक, तुमचे भितर तो रावूंक आनी तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान तो रावूंक आनी तुमकां वाट व्हरूंक, तुमच्या फाटल्यान तो रावूंक आनी तुमकां राखूंक, तुमचे वयर तो रावूंक आनी तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्मे समेत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमीन. बाळूक जेजूचे पूर्ण शेत कार्मेल गुडो मंगळूर मांडून हाडता ओएसिस 2023 घराण्यातली विनंती रत्नाचे उमेदीन घराण्यातली विनंती
सा पाऊलनो रोमागरांक बरयलेल्या पत्राचेर 3 दिसांची कॅरिस्मॅटिक रेती ऑक्टोबराच्या 23 ते 25 तारीख म्हणसर कर्मेलीत याजक तशेंच ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा तुम्ही येया हेरांकी आपणडा नव्या पेंतेकुस्ताक साक्षाव. कोविड आमचेर आयिल्लें व्हड एक कर्ग असल्या कराळ दिसांनी एक व्यक्ती उदेता एका प्रवाद्या बरी तो सौम्याचें उतार उलयता देवाचें उतार घरा घरांनी गाजोवंक सुरू जाता. तो व्यक्ती आसा मानेस्त प्रकाश डिसोजा. ताचे सवें केल्लें संदर्शन तशेंच अजापा विशीं सविस्तार माहिती ह्या अंक्यांत आसा. वाचूंक तयार रावा. हर एक कुटुंबाक एक बाळूक जेजू हांव दी म्हणली आमची आशा.